बारूक प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. पोरचे म्हजे धीर घे, इस्रायलाचो उगडास तूं. तुका राष्ट्रांक विकलोली, पूण निसंटोन जावंक न्हय. तुमी सर्वेस्पराक राग हाडलो देखून तुमच्या दुस्मानाच्या हातान ताणें तुमकां केली. देवाक न्हय पूण देंवचाराक तुमी येवन भेटयलोलो देखून तुमच्या रोचणाराक तुमी तिडयलो. तुमकां सांबाळटा बाळगिता त्या सासणाच्या देवाक तुमी विसरल्यात. जेरुसल्याक तुमकां पोसलोल्या आवयक तुमी दुकान घाली. कित्याक देवाचो राग तुमचेर पेटलोलो पळोवन तिणें म्हणलें, सियोनाच्या शेजाऱ्यांनो आयकात, देवान म्हजेर व्हड दूख धाडलां. सासणाक आसा ताच्या फर्मोणाक सांपडून म्हज्या पुता दुवांक गुलामपणांतली वेली हांवें पळयली. हांवें तांकां खुशालकायेन पोसलोली. आतां रोडण्यां आनी दुकान वेतात तीं हांवें देखली. हांव एक विधवा, सोगलांनी सांडलोली. म्हजे विशीं कोणेच खुशाल जावं न्हय. म्हज्या भुरग्यांच्या पातकाक लागून तीं देवाचे समृद्धी तावन कोडसोरल्यान देखून हांव एकसूरपण भोगतां. म्हज्या भुरग्यांनो धीर धरात, देवाक उलो मारात. जाणें तुमचेर विघ्नां धाडल्यांत तो तुमचो उगडास करतलो. जशें तुमचे खुशेन तुमी पयलीं देवातावन कोडसोरून गेल्यांत, तशें आतां ताचेशी परतून येयात आनी 10 पावटी अदीक व्हड आशेन ताका सोदात. कित्याक जशें ताणें तुमचेर विघ्नां धाडलीं तशें तो आतां तुमकां सोडयतलो आनी सासणाची खुशालकाय दितलो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवान सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकल्यांनी आसल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तांतून फिरतात त्यो सर्व रुचना. सोबाब दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. कित्याक देव सियोनाचें थारोन करतलो आनी जुडाची शारां नव्यान बांदून काडटलो. ती आपली करून लोक थंय रावतलो. ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जी कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. सोबाब दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. Sorvesporak, 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 sorvesporak. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिन वाचतां. कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते बियास्तोशीस खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीस कसो स्वर्गांत थावन पडलोलो हांवें सोयतानाक देखलो. पळयात, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खोशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे देण्यान
खुशालकायेन बरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीचे दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घालें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो, बगर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो, बगर पूत. आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खोशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळयोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तुमकां मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूनय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळे ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. लूक 10:24. नियाळाक आदार. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू बियास्तो जाणांक शांती विस्तारूंक पाठयता. कांय जण जेजूच्या नांवान देवचार पासून काडटात. जेजू सिसांक सांगता, तुमी पळयतात ते जायते प्रवादी पळयोवंक आशिल्ले, पूण हे भाग तुमकां फावो जाले. जेजूचे गूट सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हणजे भावार्थान पळयतल्यांक उक्ते जातात. आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरें पळयोवंक वावरूंक जाय. तेन्नाच देव आमकां आपले गूट उक्ते करतलो. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार देव सोडयता. जेजूच्या नांवांतूच पदवी आनी बोळ आसा. ब्यास्तो जाणांक जेजून धाडले आनी ह्या ब्यास्तो शिसांनी जेजूची बरी खबर पुरगटली आनी जेजूच्या नांवान देवचार काडले. आमच्या जिवितांत भिरांत, कोश्ट, आकांत, दूख, पिडा येता तेन्ना जेजूचें नांवूच घेतल्यार पुरो. सगळी आमची भिरांत आनी सगळें वायट पयस जातलें. हें आमी थिरायेन समजुया. जेजू म्हज्या सोडवणाराच्या नांवान म्हजें जैत आसा ह्या बरवशान जिवुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जिवितांत वायट बरें घडटा तें भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयोवंक वावरुया.